नमस्कार. अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या दुसऱ्या दिसाच्या ह्या सत्रांक जमिल्ल्या समेस्त कोकणी मोग्यांक अभिजित पागीचो सलाम आणि नमस्कार. कोकणी भाषेक तंत्रगिन्यानाची जोड ह्या विशयाचेर आज आमच्या मदीं साबार मानेस्त आपलो पेपर सादर करपाचे आसात. सगळ्यात पयलीं मानेस्ताक हांव माचयेर आपयतां. भौमानेस्त गुरुदत्त बंटवाळकर, भौमानेस्त संजय राजगोपाल, भौमानेस्त स्टॅनी बेळा, भौमानेस्त रत्नमाला दिवकार तशेंच भौमानेस्त पलाश अग्नी मागता मानेस्तांनी माचयेर येवचे. सगळ्यां लागीं मागता मोठ्यान ताळ्यांनी तांचो येवकार करचो. ह्या वेळार ह्या सत्राक अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्यात भौमानेस्त गुरुदत्त बंटवाळकर, जांकां आमी गुरु बळिगा ह्या नांवानूय वळखतात. गुरु बळिगा बाब फाटली 15 वर्सां सावन कोंकणी चळवळीक सक्रीय आसात. कोंकणी भाशेंत ताणें मोलादीक वावर केला. तांणी इस्रायलांतल्या हायफा हांगा जाल्ल्या संवसारीक विकिपीडिया परिशदेंत कोंकणी भाशेच्या आंतरलिपी लिप्यांतरणाचेर एक निबंध सर तुमकां ह्या वेळार येवकार. आमचे मदीं आसात म्हाका दिसता सर संजय सर. ओके, आत्ता आशिल्ले बरें. संजय सर फाटली साबार वर्सां कोंकणीचो वावर करता. संजय सर तुमकां येवकार. तुमी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. संजय राजगोपाल सर तांणी तंत्रगिन्यानाच्या आदारान साबार प्रश्न सोडयल्यात. तशेंच ऑटोमॅटीक स्क्रिप्ट कन्वर्टर तयार करपाचो वावर केला. सर तुमकां ह्या समयार हांव माचयेर येवकार दितां. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या मदीं आसात भौमानेस्त रत्नमालाबाई दिवकार, एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, शिक्षिका, लेखिका, भुरग्यां खातीर साहित्य रचतात, गीतकार, अभ्यासक आणि नामनेची अस्तुरी. सध्या रत्नमालाबाई कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव ह्या संस्थेचे अध्यक्षपणाचो भार ती सांबाळटात. रत्नमालाबाई तुमकांय हांव ह्या समयाचेर येवकार दितां. आमच्या मदीं आसात स्टॅनी बेळा. भौमानेस्त स्टॅनी बेळा हे केरळचे. ते एक साहित्यीक, कोंकणी कवी, कथाकार. नेमाळ्यांनी तांचे सातत्यान लेख उजवाडाक येतात. नाट्य लेखक आणि दिग्दर्शक. तशेंच तांणी साबार टीव्ही शोज केल्यात. तशेंच तांकां कोंकणी, मल्याळम, कन्नड, हिंदी, तुळू आणि इंग्लीश अश्यो साबार भासो येतात. स्टेनी बाब तुमकांय ह्या समयाचेर हांव येवकारतां. तशेंच आमच्या मदीं आसात भौमानेस्त पलाश बाब. पलाश बाब अग्नी हे कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकारी समितीचे वांगडी. तशेंच पलाश अग्नी स्टुडिओचे संस्थापक संचालक. जिणेची राणी, स्वर दामोदर, दामबाबा पावरे, पावस पिसो अशे म्युझिक व्हिडिओ तयार करपाचें काम तांणी केलां. पलाश बाब तुमकांय हांव ह्या वेळार येवकारतां. सत्राक फुडें वचचे पयलीं हांव मागतां परिशदेचे येवकाराध्यक्ष भौमानेस्त प्रशांत बाब नायक हांच्या लागीं आमच्या मानेस्तांक